हांवें एक चिंतलें की ऑर्गेनीक फार्मींग जर केली जाल्यार डिमांड आहा ताका ती मोठ्या प्रमाणान करपाची म्हणून. आनी तेज्या खातीर हांवें स्टार्ट करपा खातीर एक्सपिरिमेंट पर्पजाक कितल्योश्योच भाजयो लायल्यो की एक 10-12 वरायटीजाच्यो हांवें भाजी लायल्यो ज्यो जश्यो आमी पळयता की वालपापडी, चिटकी अशी ब्रोकली सुद्दां जातात आमच्या गोंयांत. जाल्यार ह्यो कश्यो कितें जाता ती पळोवपा खातीर हांवें लायली की पळयत जाल्यार आमी वालपापडी बीन म्हणटा ती इतल्या एक्सपेन्सीव बाजारान आसता ती भाजी गोंयांत जाता आनी कितल्याश्याच लोकांक खबर ना. आनी जर आमचे गोंयकार जर ती लायता जाल्यार एकदम कमी प्रमाणान लायता, म्हणजे एक हार्वेस्टिंगाक एक 2 किलो 3 किलो येतली अशी. इवन चिटकी ती सुद्दां लोकांक खबर ना की गोंयांत कितली लागता ती. गोंयचे जे शेत आनी गोंयची जमीन आहा ती चिटके खातीर सामकी चिटके भाजयेक सामकी बरी आसा हें लोकांक खबर ना. ताका लागून हांवें कशें कितें पीक येता तें पळोवपाक ह्या वर्सा लायिल्ली. फक्त 100 स्क्वेअर मिटर आमची एरिया आसली तितून हांवें पयलीं लायलेलें, म्हणजे अंदू लेट पावस पडलो तेन्ना उदक आसलें सगळे कडेन आनी 100 स्क्वेअर मिटर आसली ती हायटीक जमीन आसलेली थंय लायिल्ली. ती सोंपली घरा कडेन पर्यंत म्हाका एक वाळपय म्हापशां ह्या सायडीच्यान सुद्दां लोक येयले आनी व्हेली. तुमी पळोवपाक शकता ही मुळ्याची बीन भाजी, मुळो तांबडी भाजी बीन सोंपली हांगासर कांय ना आतां. ब्रोकोली अजून जावना. ही तुमी वालपापडी पळोवपाक शकता, हितूंतली तरी थोडी आतां काडलेली हांवें मात हितूंतली कशी लागता ती तुमी पळोवपाक शकता. भरपूर लागता. ही हायब्रीड बी आमी घातलेले. सो मेन भेंड्यांचेर बीन चड फोकस दवरूंक नासलो हांवें, कित्याक काय म्हटल्यार भेंडे बीन आसा ते गोंयांत जाता आमकां खबर आसा, पण जेन्ना आमी लायता तेन्ना मार्केट आमकां गावना. ताका लागून ज्यो भाजयो चडश्यो कर्नाटकाच्यान येता आनी तिका डिमांड आसा त्यो भाजयो आमी हांगासर जाता आनी कशा प्रमाणान जाता त्यो प्रॉफिटेबल आहा काय ना हे करून आमी त्यो लायिल्ल्यो. पण जेन्ना लायले तेन्ना आमकां अशें दिसलें की 100% आमकां प्रॉफिटान आसा, पण आमी गोंयची जी फार्मींग टॅक्नीक आहा ती चुकीची आसा. कित्याक काय म्हटल्यार लोक फार्मिंगाक ती लाट लायता तो पंप लायता आनी शिंपता, मागीर ती नंडी काडपाचो प्रोसेस, भितून जी अनवॉन्टेड वीड्स जी वाडटा ती काडपाचो जो प्रोसेस आहा तो एक्सपेन्सीव वयता. सो ताका लागून आनी फक्त एक्चुली तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार भायर पळयत जाल्यार गोंयाच्या भायर लोक कशें करता मोठ्या प्रमाणान जेन्ना फार्मींग करता तेन्ना ड्रीप इरिगेशन बीन करता. सो त्या प्रमाणे तशें आमी विचार केलो आनी तसो फुडें गेलो जाल्यार गोंयान वेजिटेबल समज लायली जाल्यार मार्केट फूल ओपन आसा आनी ऑर्गेनीक जर लायले जाल्यार खूब ओपन आसा. सो ऑर्गेनीक फार्मींग आमी मोठ्या प्रमाणान करपाचो विचार आसा. ताका लागून हो आमी एक्सपिरिमेंट केल्लो. सद्या आमी जेन्ना एक्सपिरिमेंट केल्लो आमकां हें पळोवपाकूच जाय आसलें, पण जेन्ना आमी आतां चालू केल्या उपरांत आमकां आमी जो एक्सपिरिमेंट केल्लो थंय आमकां सक्सेस मेळ्ळो आसा. पण हेज्या खातीर मोठी जागा जाय, म्हणजे मिनिमम 1 एकर अशी तरी आमकां जमीन जाय जितूंतल्यान आमी फार्मींग ऑर्गेनीक फार्मींग मोठ्या प्रमाणान करून वेरायटीज आहा ज्यो भाजयेच्यो त्यो लोकांक उपलब्ध करून दितल्यो मार्केटान. चिटकी पळोवपाक शकता पळय, म्हणजे कशी लागल्या ती. काल आमी काडल्या हेजी कमी आसा, नाल्यार पळया अरावंड 18 ते 20 स्क्वेअर मिटर आमी जमनीन चिटकी भाजी लायलेली. तितूंतल्यान आमकां 8 ते 10 किलो, म्हणजे एक दीस सोडून 8 ते 10 किलो भाजी आमकां मेळटा. नाब बीन आसा ते तुमी पळोवपाक शकता. मातशे व्हडले जावना ते, कित्याक जेन्ना आमी ऑर्गेनीक फार्मींग करता जेन्ना ताका कॅमिकल फर्टिलायजर्स आमी यूज करिना तेन्ना ते चड मोठे जायना. आनी ऑर्गेनीक फार्मिंगाक जमीन जी रेडी करता ताका भरपूर टायम वयता. रोखडी ती जमीन आसा ती हेका रेडी जायना. सो ताका लागून तुमी पळोवपाक शकता मातशे बारीक आसा. नाब म्हणटा आमी, गड्डे म्हणटा कोण, ते बारीक आसा. पण फुडल्या वर्सा म्हणसर आमी मोठ्या प्रमाणान शेती करतले आनी जमीन सुद्दां बरी हे करतले. आयज आमी जर पळयता जाल्यार सगळेच जाण सरकाराक ब्लेम करतना दिसता आमी की ब्लेम गेम चालू आहा सगळे कडेन. पण फार्मिंगाक जर म्हटलें जाल्यार सरकाराच्यो अश्यो कितल्योश्योच स्किमी आहा त्यो लोकां पर्यंत पावता, त्या बद्दल आमी हें म्हणिना, पण लोक घेयना. पण तितून आनीकूय भानगडी आसा. फक्त एकूच आसा की लोकांच्यो गोंयान ज्यो जमनी आसा त्यो बारीक बारीक कुणगे आसता. कुणगे म्हणटा जावं शिरो म्हणटा, एकी कडेन उरली दुसरे कडेन उरली, आनी होच प्रॉब्लम लोक फेस करता. जितूंतल्यान त्यो स्किमी घेवपाक लोकांक प्रॉब्लम जाता. चडांत चड लोकांच्यो जमनी आसा त्यो बारीक बारीक पॅचीस कशे आसता, हांगा एक थंय. मागीर ताका कम्युनिटी फार्मींग करचें पडटा. थंयसर लोकांचे जेन्ना पर्सनल सायडीक लागना मातशें कितें प्रॉब्लम आनी कितें आसता तेन्ना त्यो स्किमी घेवपाक प्रॉब्लम जाता.
सो हांव सरकाराच्या वटेंतल्यान म्हणच्या पेक्षा जर कोणाच्यो मोठ्यो जमनी आसा ते मनीस फुडें येवन आपल्यो जमनी अशा कामा खातीर म्हणजे फार्मिंगा खातीर फुडें येवन जर लोकांक जर दीत जाल्यार चड बरें जातलें. सरकारी स्किमी तितूंतल्यान घेवन कोण म्हाज्या सारको कोण भुरगो जावं म्हाज्या सारको मनीस जर अशें कितें करपाक सोदता आनी जेचे कडेन नॉलेज आसा फार्मिंगाची भरपूर नॉलेज आसा कारण भुरग्यापणांच्यान आमी हेंच पळयल्लें आहा. पण आमची स्वताची अशी जमीन अशी व्हडली ना आनी जमीन जर आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां जमीन जाय ती एकीच कडेन एक मिनिमम 4000 स्क्वेअर मिटर जाय फार्मिंग जर आमी करतले जाल्यार आनी ती बीन प्रॉफिटेबल 100% प्रॉफिटेबल हे जावं शकता न्हू जातलें हें खबर आसा. पण ती जमीन अशी आसपाक जाय की एग्रीकल्चर लँड जर आमी पळयता जाल्यार आमी मॅक्झिमम शेतां आमची गोंयची पळयता जाल्यार तितून उदक उरता. सो आमी भड्डीची जमीन म्हणटा थोड्या जाग्यांनी आसा भड्डीची जमीन म्हणटा ती पावसान सुद्दां उदक उरना भितून अशी जर जमीन जर मेळत जाल्यार आमी वर्साचे 12 म्हयने भाजी लोकांक उपलब्ध करून दिवं शकता गोंयभर. युथाक जर मॅसेज दिवपाची जाल्यार हांव एक दिवपाक शकता की चडशे जाण कामाक वयता 8 वरां काम आसता 8 वरां ते ड्युटी करता पण तेंचे कडेन फ्री टायम आसता सकाळचो जावं सांजचो जाल्यार तेंच्यांनी एक 1.5 वर ते 2 वरां समज काम केलें अशें आपल्या खातीर अशी लायली 100 स्क्वेअर मिटराचेर बीन अशी भाजी लायली जाल्यार एक हेल्दी उरता कोण दुसरें एक्सरसायज तुका आनी मुद्दम खेळपाक बीन वचोंक गावना जाल्यार तें तुजें काम जालें आनी तुका बरी भाजी साऱ्या शिवायची सुद्दां खावंक शकता ऑर्गेनीक भाजी हे लावन फार्मींग. म्हटल्यार तुमी आयज पळोवपाक शकता की भायल्यान जी भाजी येता ती व्हडल्यो गाडयो म्हाका दिसता अरावंड 30 ते 40 गाडयो दिसाक येता आसतल्यो भायल्या स्टेटींतल्यान आनी त्यो सगळ्यो तुमकां खबर आसा कसल्यो भाजी आसता त्यो सारें मारले काय 1500 घडघडीत वयर सरले तसल्यो भाजी आसता. आनी ऑर्गेनीक तुमी डिमांडा बद्दल जर म्हटलें जाल्यार ऑर्गेनीक भाजी खंयच मेळना. आतां आमी पळय हांगा लायता लोक खंयच्यान खंयच्यान तुमकां सांगलें जशें की म्हापसा वाळपय आनीक खंयच्यान पणजेच्यान सुद्दां लोक येवन फोन मारता पण आमचे कडेन भाजी ना कित्याक आमी इल्ली लायिल्ली आहा ती अशीच सोंपता. अरावंड म्हाका दिसता एक हेक्टराचेर जरी सुद्दां ऑर्गेनीक फार्मींग करून वेरायटीज एक 8-10 तरेच्यो आमी जर दवरल्यो जाल्यार 100% त्यो तितल्यो सुद्दां सोंपना आनीक तेज्याकून 5 पटयांनी सुद्दां केल्यो जाल्यार सुद्दां कमी पडटली.